सगळ्यांनी 1 तास तरी दिसाक योगा करपाक जाय। एक आपल्या हेल्था बाबतीत जागृताय जर जातली, एक बरे हेल्थ जर जगतले, जशे आमी आज त्यांचे सत्कार केले, सन्मान केले, सगळे जवळ 75 वर्सां वयर हे जीवन जर जगतले, जशे त्यांनी योग सेवा केल्या किंवा योगा बाबतीत स्वतः त्यांनी ते पाळला, त्याच बरोबर समाजा खातीरूय त्यांनी दिला। म्हणजे फक्त आपल्या पुरतेच जेन्ना तुम्ही सगळे हो योग शिक्षण घेता आसत किंवा योगा करतात, एक 10 वर्सां 15 वर्सां केली की बाकीच्या समाजाक ताजो उपयोग जातलो, हे एक सगळ्यांनी प्रयत्न करचो अशें सगळ्यांक विनंती करता। आयच्या ह्या दिसा निमतान जे जे उपक्रम फुडें जातले त्या सगळ्या उपक्रमाक हांव शुभेच्छा दिता। योगा डे हो डिक्लेअर करून आपल्या वर्सा पयलीं योगा डे 21 जून हो योगा डे हो डिक्लेअर करून भारतच न्हय तर 175 कंट्री प्लस लोक आमच्या कंट्रीनी हो योगाचो प्रसार केलो आनी आज 175 आनी ताच्या वयर देशांनी हो योगा डे आज मान्यता बरी आनंदाची गोष्ट आसा। भारत देश आमचो नंबर 1 जावपा खातीर हो योगा एक मेन आमचो ह्या सूत्र आसलो। वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी नंबर 1 वचपा खातीर आमची ही वाटचाल चल्ली आसा। त्याच बरोबर आमी गोंयांनी आमच्या पतंजलीच्या योग वर्गाच्या वतीन किंवा पतंजली योग समितीच्या वतीन गोंयभर अशेंच आमचे कार्यक्रम चालू आसा। त्याचोच भाग आमी हांगा आमचो फाटले 10 वर्सां जाले थ्रिफ्ट योग वर्क फोंडा हातूंत आमचो योग वर्क चलता। एक उपक्रम राबोवन दिला तो आमी आयज जगाच्या 175 देशांत पावयला आनी हे खरेंच श्रेय वयता आमच्या माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी, कारण तेज्या सहकार्यान तेज्या टिमीचे सगळे वर्कआउटान हे सगळं जगभर आमी आयज हो दीस मनोवपाक येता। खरेंच अभिनंदनाची गोष्ट ही भारताच्या सगळ्या जनतेक, कारण आमचो पूर्वजा कडल्यान येयल्लो हो योग शिबीर योगाचे जे म्हत्व आसा ते आमी जगा पर्यंत आयज पावयलेले आसा। तशेंच तुमकां हे सगळे करून घडोवन हाडपाक लागून सदोदीत तुमचे फाटी आसता ते तुमचे विदेश खूब खूब बरी गोष्ट। अशेंच तुमच्या हातीन तुमच्या समाजाक लागून तशें बरें कार्य घडचे जे तुमी निरोगी रावचे आनी ते बरोबर समाजाक जे लोक आसा तांकांय निरोगी कशें करचे आनी तेंचे पासून तुमचे पासून तांकां कितें तरी शिकवण मेळची ह्या दिसाची हांव तुमचे कडेन सगळ्यांची अपेक्षा मानता। म्हाका आपूण 2 शब्द सांगतले तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं।